नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुडचड्यार कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात मड्डेगाळ काकोडेच्या एकल्या तरणाट्याक पुलिसांनी केलो अटक. भारतीय न्याय संहिता 67(a) खाला गुन्यांव केलो नोंद. फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचो उमेदवार रितेश नायकान जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकारान उमेदवारी अर्ज केले दाखल. भाजप काँग्रेस आमने सामने, कार्यकर्त्यांनी केल्यो नेटान घोषणा. मुख्यमंत्री सावंता वांगडा चर्चा केले उपरांत फोंडेचो भाजप फुडारी विश्वनाथ दळवीन पोटवेंचणुकेच्या उमेदवारीचो दावो घेतला फाटीं. पक्षाचो उमेदवार रितेश नायकाक दितलो पुराय तेंको, सांगता दळवी. मरोड म्हापसा एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली कूड. पुलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामो. कूड फुडले तपासणे खातीर धाडल्या जीएमसीत. दिवचल शारात नळांक उदक नाशिल्ल्यान दिवचलकार काडटा उदका खातीर वळवळे. आयतारा फुटिल्ली उदकाची पायपलायन. सध्या पायपलायन दुरुस्तेचें काम आसा सुरू. वेर्णा कुयेली वाठारात जाल्ले भिरांकूळ अपघातात दोगा जाणांक जाग्यारूच आयलें मरण. दुचाकी चलोवप्यान इनोवा टॅक्सीक दिलो धपको. पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो. आता पळयात खबरो विस्तारान. कुडचड्यार फाटले 3 दीस गाजपी कथीत सेक्स रॅकेट प्रकरणात मड्डेगाळ काकोडेच्या एकल्या तरणाट्याक कुडचडे पुलिसांनी अटक केलो. अल्पवयीन चलयांचे व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल केल्ल्यान भारतीय न्याय संहिता कलम 67(a) खाला गुन्यांव नोंद केलो. आयतारा सगळ्या नगरसेवकांनी पुलिशेंत वचून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून बेगोबेग ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावचो अशी मागणी केली. कितें आसा पळय, जेन्ना एकदां मनीस चुकता भुरगो, तेन्ना तेका घरांतल्यान तेका समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, ना तेंकां प्रोत्साहन दिवपाचो. ते वारंवार जेन्ना ह्यो चुकी घडत गेल्यो, तेजे कडल्यान आतां आमी ते मिडिया प्रेसा थ्रू आयकलतो खंयचे चोरये बांदगडी आहा लाकडाच्या, हे ज्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते सुटत गेलो, तेका प्रोत्साहन मेळ्ळो हे गुन्हो आतां मोठो करपाक. तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हे मेळ्ळेलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडनासलेल्यो. आनी सत्तेचो पावर खंयी उपयोग करपाक जायना. तुजे कडेन नशिबान तुमकां जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा, लोकांक काम करपाक वापरा, ना हे अतसली लोकांची छळ करपाक न्हू बायलांचे चेडवांचे. तुमकां आतां लोकांनी लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले हे करपाक. जे लोक जेन्ना तुमचे कडेन वेगवेगळी कामान वेगवेगळी परिस्थितीन लोक तुमचे फुड्यान कामां घेवन येता, तेजो गैरउपयोग करपा लागून न्हू. जाता शक्यतो त्या लोकांचो कामाचो सुटाव करा आनी योग्य तो तांकां न्याय दिया. तुम्ही लोकांचे गोर गरीब लोकांचो बायलांचो जावं चेडवांचो गैरउपयोग केलो आनी तेंचो फायदो घेतलोसो जालो हे गोश्टीच्यान. एकच कितें फुडलो तुमचो स्टेप कसो आसतलो? फुडें स्टेप्स म्हणल्यार कशें आतां इन्व्हेस्टिगेशन कसो जावपा? थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन हे थरो जावपाक जाय. तूं खंयच हय गय केली वचपाक जायना. कारण आमच्या सिस्टमाक अशें आहा की ह्या सिस्टमा भितर इन्व्हेस्टिगेशन जाताना सुद्दां एक पळवाट दवरली वयता आनीक गुन्हेगार खंय तरी एक्वीट जाता, कोर्टां वयतरी केस उबी उरना आनी रोखडीच खंय तरी एक बरें कोणी लॉयर येता आनी ती टाक करून ताका भायर बेल आउट करता. सो हें जावूं जायना म्हणून हांव आमच्या लोकांकय सांगता की आमी हेजेर आतां हांगा जालें म्हणून कांय जालें ना. हांगा अशेंच आमची एकवट दवरया आनी ह्या गुन्हेगाराक सारकी कठोर शिक्षा जावतली हेजी आमी खात्री बाळगूत पर्यंत ह्या आमी सगळे एकवट दवरून आमी ह्या सिस्टमाचेर फॉलोअप घेत रावया. म्हाका दिसता प्रतितान काल मेमोरंडम पयलींच दिल्लो ताका सुमोटो केस करून घेयात म्हणून. हे सगळें पळयतना हांव कितलींशींच वर्सां आतां कुडचड्यार रावतां. हे कुडचडकार असो म्हाका खंयचोच मनीस दिला, कारण मनमेळावो मनीस सगळ्या कडेन वागता. अशी विकृती ह्या कुडचड्यार जल्माक कशी आयली हो मोठो प्रश्न आसा. ही विकृती कुडचड्यार नासली, मागीर 2007 कितें तरी आयली, आमी सोपली धरली, परत ही विकृती तयार जाली. असल्या ह्या नराधमाक ही विकृती ही समाजाक
आणि सांगलं समाजात काळीमो सोड ही लजेची गजाल इतली कुडचडकाराक की कोणी जर कुडचड तुमचे तर ती केस घडली ती काय म्हणटाल तुमकां इतली लजेची गजाल आसा सगळ्या लोकांनी एकवट दवरलो एकचार दवरलो आमी ह्या केसीचेर आमची नजर आसतलीच प्रत्येकाने नजर आसतली की सरकार हाजेर कितें लक्ष दवरतलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा साखळीत चर्चा केले उपरांत फोंडेचो भाजप फुडारी विश्वनाथ दळवीन पोटवेंचणुकेचे उमेदवारीचो दावो फाटीं घेतला. फोंड्या भाजपाचो उमेदवार रितेश नायकाक व्हड मतांनी वेंचून हाडटले अशें विश्वनाथ दळवी सांगता. आपूण आनी आपले कार्यकर्ते रितेशा वांगडा रावन पक्षाचो प्रचार करतले, रितेशाक तेंको दितले अशेंय विश्वनाथ दळवीन सांगले. मजगतीं विश्वनाथ दळवीन रितेशाक पुराय तेंको दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी तांणीय सांगलें तुमी मुख्यमंत्री आयल्या बरोबर मुख्यमंत्रीक मेळा आनी निर्णय म्हणजे आनी तुमी प्रेसाक सांगा. त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री ते बिरेस्तारा जाले मागीर मुख्यमंत्री पुण्यान उरले आनी ते येवंक शकले ना ते राती आयल्या आनी ताच्या नंतर आयज ताची भेट घेवन आमी अशें सांगलां की म्हणजे आमी पक्षाचे कार्यकर्ते की देश प्रथम पक्ष द्वितीय आनी तृतीय स्वयं म्हणजे आपूण तिसरो ह्याच धर्तीर आमी काम करता. हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून मुळान आमी कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणजे कालूय जेन्ना फाटीं पयलीं आमी तुमकां सांगिल्लें की आयज आमी ह्या स्तरार आयला ह्या भारतीय जनता पार्टी मुळेच आयला. पूण त्या दिसा हांवें केन्नाच अशें सांगूं ना की हांव अपक्ष रावतलो आनी कितें म्हणून आमी आमच्या अध्यक्षान आमकां सांगल्या नंतर आमी फक्त एकूच आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मागीर आमी लोकांक फुडें वचचें अशें म्हणून आमचें ठरयिल्लें. आनी मुख्यमंत्रीक मेळ्ळ्या नंतर आमी आमचे सगळे जो प्रश्न आसा सगळे प्रश्नाची उत्तर आमकां मेळिल्लीं आसा आनी आमी फूल फ्लेज फाल्यांच्यान पक्षाच्या कामाक लागतले. ज्या येणाऱ्या इलेक्शनाक म्हाका खात्री आसा की फोंडा मतदारसंघाच्यान दुसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार निवडून येतलो आनी कमळ परतून ह्या मतदारसंघात फुलतले. हांव गोंयांत नाशिल्लो आनी जेन्ना हांव गोंयांत येतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या आनी मागीर हांव जेन्ना आयला तेन्ना सगळे जाण आमगेले हितचिंतक फ्रेंड सर्कल आनी आमचे बरे मागपी जेंचो तुजे कडेन मोग आसता ते सदांच म्हणजे कितेंय जालें की इन्स्टंट लोक येतात धांवत त्या प्रमाणे ते सगळे जाण आयले म्हणजे कोणें तांकां आपयली मिटींग घेतली हातूंतलो भाग ना. पूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाक आसा आनी फुडें आसतलो. भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा रितेश नायक मागीर तुमकां नांवूय जाल्यार हांव सांगलें भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक ताका पूर्ण पाठिंबा म्हजो आनी आमी सगळे म्हणजे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा आनी म्हागेले वैयक्तीक जे हितचिंतक आसा आमचे सपोर्टर आसा तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट ताच्या फाटल्यान आसतलो. अपूर्व भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कार्यकर्तो म्हजो बरो मित्र ताणें कालूच ऑलरेडी डिक्लेअर केला की आपलो पूर्ण सपोर्ट हो भारतीय जनता पार्टीन डिक्लेअर केल्ल्या कॅन्डिडेट बाबतीत तेच हेका आसतलो. इलेक्शन जिखोवपा खातीर पूर्ण आपली ताकद सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबर तो लायतलो. कार्यकर्त्यांची मागणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ऑलरेडी. दिवचल शारात नळांक उदक नाशिल्ल्यान दिवचल शारात सध्या लोकांचे हाल जाल्ले आसात. आयतारा दनपारच्यान नळ सुके पडल्यात. नळांक उदक नाशिल्ल्यान शारांतल्या हॉटेलवाल्यांच्या कपलाक आटयो पडल्यात. आयतारा दनपारच्या मुख्य शारांतल्या कांय वाठारांत नळा वरवीं उदक पुरवण बंद जाल्या. सोमारा दनपारा मेरेन नळाक उदक येवंक नाशिल्लें. उदक नाशिल्ल्यान कांय हॉटेलवाल्यांनी हॉटेलांय बंद दवरली जाल्यार कांय जाणांनी भायल्यान उदक हाडून गिरायकांची तान भागयली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचले बस शहरात पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. आयतारा दनपारा उदकाची पुरवण बंद केल्ली. मजगतीं सोमारा दनपारा पायपलायनीचेर दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. हें काम केन्नाय पुराय जाता तें पळोवचें पडटलें. काल दनपार नळ गेला न्हय तो अजून पर्यंत ना. पयलीं आमकां कळना कितें आमचे टाकी आसताले पाणी आतां जेन्ना टाकीतले उदीक सोंपलें तेन्ना कळ्ळें की नळ ना. नळ पळय आतां हे जण कितें जालां नळ ना सिलिंडरय ना. सगळे कडेन आमची लोकांक गिरायकांची आमकां सर्वीस करपाक मेळना. कितें जालें कितें आयटम कित्याक एक आयटम आसलें एक आयटम ना म्हणून सांगता. थोडे दिसांक अशें जाता की समजून कांय कितें हें ना की म्हणजे कितें च्या ना सादी दिता अशें थोड्या वागूय येता आमकां वाट दिसता आमकां. ते समजून कस्टमर घेवपाक जाय. आमचे जाता आमी आमचें कामूच तें म्हणून आमी लोकांक जाता ती माया दिवपाची लोकांनी समजूंक जाय. आयज आतां आमी उदक आतां कालचें दनपारचें न्हय आत्तां घरान सकाळीं घरान उदक हाडून लोकांक दिता.
नळ ना आनी माशें खंयसरूच नळ ना उदक नसल्या कारणान ते इफेक्ट कित्याक म्हणजे आमकां भर आमकां गिरायकाचे पिवपाक वेवस्थीत मेळना घरांतल्यान आमी बाटली भरून हाडटा हें करता लोकांक वेवस्थीत पिवपाचो आमचो प्रयत्न करता आनी ताका लागून आमी गिरायक सर्वीस दिवपाचे आमी प्रयत्न करता तेन्ना हांव PWD मागता बेगीन बेगीन तेंची नळाचो प्रॉब्लेम जाल्लो खंय ग्रावंडा कडेन तो नळ हें जाल्लो पाणी ताका लागून बेगीन बेगीन PWD तेंचें काम करून घेवपाचें ती म्हाजी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. कुवेली वेर्णाच्या भितरल्या रस्त्याचेर इनोवा टॅक्सी आणि दुचाकीच्या अपघातात जुवारी नगरात रावपी व्यंकटेश बसरी पिराय 20 आणि राकेश संकप्पनवर पिराय 24 हांकां सुवातेचेरूच मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात आयतारा सांजेच्या 6 वरांच्या सुमाराक जालो. राकेश आनी व्यंकटेश हे दुचाकीन भितरल्या वेळसांव रस्त्यान वेर्णेच्या दिशेन वताले जाल्यार इनोवा मोटर क्विनी नगराचे दिशेन वताली. दुचाकीन मोटारीक धपको दिल्या उपरांत दुचाकी चालक कारिपनास सापडलो जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो पयस उसळून पडलो. ह्या धपक्यान दोगांकूय सुवातेचेरूच मरण आयलें. आतां आमी आमकां पळयलें ते भाशेन चड दूख दिसलें आमकां की ते दोग जाण भुरगे ऑन द स्पॉटींग मेले. आमी येताले वेर्नासून जिल्ला मागीर ते कांसावले वचपाक वयतालो आनी आतां पळयलां ते भाशेन कितें आमी पळयलो हो रोड पयलो रोड कितें आसलो न्यू हॉट मिक्स केला. हेच्या पयलो सगळ्या वादान फुटलो आसलो आनी कितें आसलो लोकांचे हें येयल्लें रिक्वेस्ट म्हाका पासून कितले फोन येताले की अरे MLA सांग हो मातशें रोड कोर. सरपंच पंचायत सांगतालो VLM सांगतालो इवन पुलीस सांगताले की ह्या वादान सगळे दोनी सायडी फुटलो आहा लोकांक एक्सिडेंट जातले. आतां रोड केला बरो रोड केला पूण लोकांक न्हू आपल्यागे प्रिकॉशन घेवपाक जाय. लोकांक चोवपाक जाय बाबा आमी कितू फास्ट वयताय. सी एक्सिडेंट जाल्यार आमी दुसऱ्या रोडा ब्लेम करूंक जायना. रोड इज आहा आपल्या गेलो आपल्यागे कॅपॅसिटीचे कितलो तुमी वयता फास्ट वयता ते जण एकल्यान चिंतपाक जाय. पळय आतां आमी सद्या कांसावली जे विलेज जे कुयेली आदोणे म्हणटा थंयसर आसा आनी हांगासर आमी पयलो आतांच हांगासर म्हाका कोणें तरी कॉल केलें हांव ताबडतोब हांगासर येयलो पूण ती दोग जाण हांगासर एक्सपायर्ड जाले अशें म्हणून आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेवलां आनी हो एक्सिडेंट जाला हांगासर आदोणे कुयेली हांगासर आमी जायते फावटी म्हाका आमचे जे गांवचे भाव तशेंच भायले दुसरे आमचे जावं मारगांवचे जावं वास्कोचे जायते भाव म्हाका सांगताले हांगासर हो रस्तो भरपूर पिड्यार जाल्लो कितें एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा ताका लागून हो टार करून बी म्हणून सांगतालो आनी हालींच आमी हो टार केल्लो आनी हो टार करून म्हाका दिसता हांगा आमचे आदोळे टू कुयेली रोड टेकून आमी टार केल्लो आनी सारको पाड जाल्लो आनी हो म्हाका दिसता हे स्पिडीन कितें आहलें अशें म्हाका दिसता कितें आमकां सांगता ते भाशेन स्पिडीन आहलें अशें आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट जावपाक पावला. हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या जे लोक आमचे सायडीन कुयेली टू आदोळे हयसर वयता ते लोकांक मातशें सांबाळून वयचें कित्याक हो रोड टार केल्लो आसा आनी फास्ट वचप सोदता. हो नॅरो रोड आमचो नॅरो रोड आनी सायडीन दोनूय सायडीन झाडां बी आसा वयता तेन्ना मातशें केअर घेवन वयचें कित्याक स्पिडीन वयचें न्हू कित्याक हो रोड बरो इतलो हें टायर केला म्हणून फास्ट वचपाक जाता. हांव हात जोडून मागता रिक्वेस्ट करता तुमी हे रोडान चड फास्ट वचनाका. आमचे जायते भाव जावं आमचे गव्हर्मेंट सर्वंटीक वास्को वयता ते मार्गांव वयता ते देखून हे रोडान वयता. म्हाका जायतो प्रपोजल येयलो बाबा जाता बेगीन हो रोड हॉट मिक्स कर म्हणून ताका लागून हॉट मिक्स केल्लो आनी आतां हे लोक आतां हें करून इतले फास्ट स्पिडीन वयता. हांव मागता रिक्वेस्ट करता तुमी ते इतले स्पिडीन वयचे न्हू म्हणून. मरोड म्हापसा वाठारांत एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो व्यक्ती 40 ते 45 वर्सांचो आशिल्ल्यान तो भिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामा करून फुडले तपासणे खातीर कूड GMCत धाडल्या. हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा.
सध्या आमी आसात मड्डार वाटेन मरोड म्हापसा हांगासर आनी SRG बिल्डींग म्हापसा मरोड हांगासर आसा. ताच्याच फाटल्यान हांगासर एक शेतान एक डिकम्पोज सारकी हायली डिकम्पोज जी बॉडी आसा ती हांगासर एका दादल्याची जी कूड आसा ती सापडली. अरावंड 3 ते 4 दीस सोर्सिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अरावंड 3 ते 4 दीस जी आसा ती जी बॉडी आसा ती अशीच उरल्या कारणान ती बॉडी जी आसा ती हायली डिकम्पोज जाल्ली आनी आतांच म्हापसा पुलिसांद्वारे ती बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू करून पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडल्या ज्या प्रोसिजराक आसा ती धाडपाक आयला. तशीच जी म्हायती मेळटा ती हो जो एज ग्रुप ह्या बॉडीचो आसलो तो अरावंड 40 to 45 इयर्स असो जावन आसा आनी लायकली टू बी अ बेगर अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. गोयचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्लें विधान ताचें वैयक्तीक मत आसा आनी ते पक्षाची अधिकृत स्थिती न्हय. अशा प्रकाराची विधानां अलायन्साचेर करच्या परस सत्ताधारी पक्षाचेर करप गरजेची आशिल्ली अशें गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचें म्हणणें. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षां मदीं युती कायम आसा देखून अलायन्सा विशीं उलयतना नमळायेन उलोवचें अशी शिटकावणी माणिकराव ठाकरेन दिली. मजगतीं हे विशीं गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे मुखेली विजय सरदेसाय हांचे कडेन उलोवप करतले अशें ठाकरेन हे वेळार सांगलें. अलायन्स पार्टनर जे गोवा फॉरवर्ड जे आहे त्यांचा आणि युरी आलेमामध्ये एक वाद सुरू आहे आणि गोवा फॉरवर्ड कडून एक मागणी होती की त्यांनी माफी मागायला पाहिजे. सो तुम्ही कसं बघताय? एक बात स्पष्ट आहे की इंडिव्हिज्युअल कोण काय बोलतो त्यामध्ये पक्षाची ती भूमिका नसते हे स्पष्ट आहे. आणि युरीने जे काही बोललं असेल ते मला तरी वाटतं की जे BJPला विरोध करणारे पक्ष आहेत त्यांच्यामध्ये मतभेद असू नये. त्यांनी बोलायचं तर BJPवर बोलले पाहिजे. आपसामध्ये बोलून शेवटी एक जी आघाडी आपण करतो किंवा एक सर्वांनी एकत्र होऊन BJPला हरवण्याच्या संदर्भामध्ये काही आपण बोलतो त्याला कुठेतरी खीळ बसतं. म्हणून सगळ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणं गरजेचं असते. ऑपोजिशनमध्ये एका विचाराची जी लोक आहेत त्याचं इंडिव्हिज्युअल कोणाचं एखाद्याचं हे घेऊन तशा प्रकारचं त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणं मला तरी वाटते की संयुक्तिक नाही आहे. या संदर्भामध्ये काय मी युरीशी बोलेल की अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांच्यातून किंवा इतर कोणीही आमदारांनी किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांनी करू नये. पक्षाचं स्टेटमेंट पक्षांच्या स्तरावरच त्या संदर्भात झाली पाहिजे आणि एक दुसऱ्याचा द्वेष निर्माण होईल अशा प्रकारचं तर कोणी प्रतिक्रिया किंवा तशा प्रकारचं स्टेटमेंट करूच नये असं माझं मत आहे. मी सुरुवातीला स्पष्ट केलं की काँग्रेस पक्षाची सध्या फोंड्या पोटवेंचणुकेचे वारे जे आसा ते नेटान व्हांवता. ह्या पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्याचें आमकां आयकुपाक येता. तर भाजपा वतीन रितेश नायक, काँग्रेसी वतीन डॉक्टर केतन भाटीकर आनी आपाचे गितेश नायक हांणी उमेदवारी अर्ज भरिल्ले आसा. तर सध्या फोंड्यांत स्थिती कितें आसा हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर जोडिल्लो आसा आमचो रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. नमस्कार. आम्ही सध्या हांगा फोंड्या आसा जे जाग्यार आज फॉर्म भरपाचे प्रोसेस चालू आसलो आनी आज फॉर्म भरपाचो प्रोसेस लास्ट दीस आसलो तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे जे उमेदवार आसा रितेश नायक हेचे बरोबर मुख्यमंत्री गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मागीर जे सदांच आवाज जातालो की अपूर दळवी हांगा फॉर्म आमी भरतले इंडिपेंडंट भरतले पूण आयज सगळे एकत्र येयल्ले आसा आनी तेजे बरोबर अपूर दळवी आशिल्लो, प्रदेशाध्यक्ष जो आसा दामू नायक तोय हांगा आशिल्लो आनी सुदीन ढवळीकर मोगो पक्षाचे लिडर तेवूय हांगा आलेले आनी जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हेवूय येयले, गोविंद गावडे आयिल्लो आनी हेंच्यान सगळे एकत्र रावन ते आज रितेश नायकाचे हांगा फॉर्म भरलेले आसा. जेन्ना ह्या संदर्भात आमी मुख्यमंत्री हाजे कडेन उलयले मुख्यमंत्र्यान सांगले की भारतीय जनता पक्ष हांगा फोंड्यान सध्या अग्रेसर आसा कारण रवी नायक जे आसा त्याचे पुत्र रितेश नायक जावन आसा आनी तेणी रवी नायकान जी हांगा विकास कामां केल्ली आसा आनी लोकांच्या सगळ्यांच्या मतदारसंघाच्या लोकांक भितर तो चाहत जावन आसा आनी तेणी तेजी विकास कामां हांगा भरपूर जाल्ले कारणान रितेश नायक सहज रितीन जिखून येतलो आनी जेन्ना धुसफूस जालेली अपूर दळवी तेजे भितर ती कायमची मिटलेली आसा तितून कांय ना सगळे बरोबर काम करतले आनी मोठ्या मताधिक्यान हांगा निवडून येतलो आनी फोंडेचो विकास भारतीय जनता पक्ष जो करता तो परिपूर्ण करतले अशें मुख्यमंत्र्यान हांगा सांगले आसा. हेचे बरोबर जेन्ना सद्याक सुरवाती अशी हांगा फॉर्म भरपाक जेन्ना हांगा मुख्यमंत्री तेजे बरोबर आयले तेन्ना हांगा फाटोफाट केतन भाटीकर काँग्रेसचे उमेदवार तोय आयला तेजे बरोबर कार्यकर्ते आयले आनी भाजप आनी काँग्रेस कार्यकर्ते हांचे भितर संघर्श जावपाचे निर्माण जाले कारण दुसरे म्हणजे जे दोन्ही कार्यकर्ते आपापली पक्षाची घोषणा दिवपाक लागले
आनी वाद वाडपाक लागलो. तेणे कारण जे पुलीस बंदोबस्त आसलेले हांगा मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी दोगांकूय वेगळे केले आनी जे भितर प्रवेश करताले तांकां सगळ्यांक काडून भायर घातले आनी हो वाद मिटलेलो आसा. पूण अशेंच जर चित्र हेजे मुखार इलेक्शनाक जावं प्रचाराक चालू उरले जाल्यार केन्नाय ठिणगी पेटोवंक शकता अशें चित्र तरी सध्या दिसता. हांगा केतन भाटीकर बरोबर युरी आलेमा आयिल्लो, आमदार एल्टन डिकोसा आयिल्लो आनी दुसरे म्हणल्यार माणिकराव ठाकरे हांगा फॉर्म भरपा आयिल्ले आसा. सध्या केतन भाटीकर अजून मेरेन तरी फॉर्म भरपाची वयर ते चालू आसा, अजून देवना. पूण जेन्ना युरी आलेमा देवलो, युरी आलेमा जेन्ना आमी पत्रकारांनी क्वेश्चन केलो कशें कितें स्थिती आसा, फोंड्यान काँग्रेस निवडून येवपाक शकता काय, तो तेणी सांगले की फोंड्या मोठे मतातीक घेवन काँग्रेस निवडून येतली. कारण भारतीय जनता पक्षाचेर लोक हांगा विटलेले आसा. तेन्ना भारतीय जनता पक्ष जो हुकुमशाही पद्दतीन वागता, कारण आयज सुद्दां पावलो तो उदाहरण सकाळचें की काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक भायर काडले आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक भितर दवरले अशें ताचो आरोप आसा. तेन्ना काँग्रेस पक्ष आसा तो बरे लोकांच्या मनान आतां गेल्लो आसा आनी काँग्रेस पक्ष आमी मोठ्या मतातीक घेवन हांगा निवडून येतले अशें तेणी सांगलें आसा. वेळ पडत जाल्यार आमी आपूण स्वता गोंया खातीर 20 सुद्दां घेवपाक तयार आसा अशें तेणी शेवटी सांगलेलें आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार आतां आमचो गितेश नायक आम आदमीचो उमेदवार तोय हांगा फॉर्म भरपाक आयिल्लो आसा. तोय आमदार ऑफिसान फॉर्म भरपाक गेल्लो आसा आनी अजून मेरेन सगळे तेजी अजून प्रतिक्रिया आमकां काय मेळोंक शकना ना. पूण सद्याचें चित्र निर्माण जालां ते भितर फोंड्यान भाजप आनी काँग्रेस यांचे भितर स्टेट वे इलेक्शन जातलें अशें दिसता. कारण दोगांचे हे पळयल्यार दोगांचे भितर कार्यकर्त्यान हो मोगो पक्षाचो पयलींचो सुदीन ढवळीकरान सांगलो हो भाशा मंडळाचो कार्यकर्तो कोण केतन भाटीकर. पूण हांगा आतां मोगो पक्षान येयल्लो आनी मोगो पक्षांत गेला. पूण हेजे कांयच मोगो पक्षाचे परिणाम जावचे ना. मोगो पक्षाची 4-4.5 हजार जी मतां आसा ती मोगो पक्षाची भाजपा बरोबर आसा आनी भाजपा वांगडा ती सामील जातली, मतां सगळीं सामील जातली. एकनाथ आमकां सांगपाक शकता आम आदमी पक्षाची कितें स्थिती आसा? सद्याक आम आदमी पक्षाचे तरी फोंड्यान अशें नावरूपास कांयच ना. सद्या तरी गेले फावटी जो आमचो सुनील दिवे इलेक्शनार रावलो विधानसभेन तेन्ना 250 ते 300 भितर मतान तो आशिल्लो आनी आतां तरी स्थिती कांयच ना. फक्त तेंच्यांनी येवन केन्ना 1-2 शिबीर खंय लायिल्ले आसा पूण तेजेर परिणाम लोकांचो जावचो ना. कारण जे युद्ध चालू जातले जे मताचे भितर दोगां भितर अग्रेसर उरतले म्हणटा ते आघाडी उरतली म्हणटा दोगां काँग्रेस आनी हेजी बीजेपी पक्षाची उरतली अशें दिसता. कारण आतां आम आदमी सद्या आतां तेणे हांगा तरी रुजिल्ले आसा. तो गितेश नायक एकनाथ आमकां तूं सांगपाक शकता कितलो टायम लागतलो नॉमिनेशनाचो? कोणे कोणे अजून अर्ज भरल्यात आनी कोण उरल्यात भरपाचे? नॉमिनेशन सद्याक रितेश नायकान भरून रितेश नायक गेल्लो आसा आमच्यान आनी आतां सद्याक केतन भाटीकर वयर आसा. तशें आनीक 10-15 मिनटां केतन भाटीकर नॉमिनेशन भरून आपूण सकयतलो आनी आतां तेजे नंतर मागीर जो आम आदमी आहा तो भरतलो. अशें करून जवळ जवळ आनी एक वर तरी हांगा सध्या तरी वाट पळोवची पडटली की सगळे कॅन्डिडेट देंवतले जाल्यार. फक्त 2च कॅन्डिडेट वयर उरले केतन भाटीकर आनी गितेश. रितेश ऑलरेडी फॉर्म भरून गेल्लो आसा. देव बरें करूं एकनाथ. आनीकूय ह्या विशींची अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन रावतले तेन्ना आमी आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. आतां गोंयच्या पर्यटन संवसारांत एक नवो ट्विस्ट आयला. पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर ही सर्त वाडत आसा. गॉड्स ओन कंट्री म्हळ्यार केरळान ह्या स्पर्धेत बळिश्ट प्रवेश केला काय? पर्यटकांक थेट गोंयांत हाडपा खातीर केरळ सरकारान खाशेले पर्यटन पॅकेज सुरू करपाची तयारी चलयल्या. हाका लागून गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांच्या मुखार एक नवें व्हडलें आव्हान आयलां. ही नवी येवजण कितें आनी ताचो गोंयच्या पर्यटनाचेर कसो परिणाम जातलो पळोवया हो खाशेलो रिपोर्ट. आता गोंयच्या पर्यटनात सर्तीचे नवे ल्हार उबे जाल्या. कारण केरळ राज्य रस्तो येरादारी महामंडळान गोंयांत थेट पर्यटन सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला. हे नवे येवजणे प्रमाण पर्यटक पयलीं केरळ सावन कासरगोड मेरेन बशींतल्यान प्रवास करतले आनी मागीर खासगी लक्झरी एसी बशींतल्यान गोंयांत प्रवेश करतले. फकत प्रवास न्हय पूण हॉटेल बुकींग सावन पुराय भोंवडी वेवस्थापनाची जापसालदारकी केरळ पर्यटन उदरगत महामंडळा कडेन आसतली. 3 राती आनी 2 दिसाच्या ह्या पॅकेजीत गोंयचे सोबीत दर्यादेग, युनेस्कोच्या दायज स्थळां आनी रंगीत नायट लायफ लेगीत अणभवपाक मेळटले. परवडपी दर आनी सोयीस्कर प्रवास हांचो मेळ घालून केरळ सरकार लक्झरी ट्युरिझमा कडेन व्हडलें पावल उबारपाचें आसा अशें दिसतात. पूण ह्या नव्या उपक्रमाक लागून गोंयच्या थळाव्या टॅक्सी वेवसायिकांचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. गोंयच्या पर्यटन वेवसाय टॅक्सी सेवेचेर पयलींच वाद सुरू आसतना भायल्यान येवपी ह्या संघटीत टूर पॅकेजीक लागून आतां सर्त चड खर जातली वय हें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेळसा वाठारात शुक्रारा 3 दुचाकींक उजो गेलो. ह्या घडणुकेत तिनूय दुचाकींचे सुमार 1.25 लाखांचे लुकसाण जाला. हो उजो लायला आसूये असो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायलो. केविन डिसिल्वा हांणी हे विशीं कागाळ नोंद केली. हे घडणुके विशीं वेर्णा पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. वागातोर दर्याचेर एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. दर्याक भरती आसतना एका पर्यटकान गाडी दर्यादेगेर व्हेली. अचकीत दर्याक व्हड ल्हार आयिल्ल्यान गाडी व्हांवत गेली. ही बेजापसालदारकेची घडणूक नेमकी घडली कशी आनी पुलिसांनी कसली कारवाय केली, पळयात पुराय बातमी. उमत्या कळशात पाणी तशें भेऱ्याक काणी अशी गत सध्या गोंयांत येवपी पर्यटकांची जाल्या. सरकारान दर्यादेगांचेर गाडयो व्हरपाक बंदी घालून सुद्धा पर्यटक आपली मस्तेपणां करतात. ह्यो देखी दिसपट्ट्यो पळोवपाक मेळटा. आयतारा वागातोर दर्याचेर पर्यटकाक दर्यादेगांचेर स्टंट कशे म्हारग पडले ते पळोवपाक मेळ्ळे. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यटकान एक गाडी धुवपाक दर्यादेगेर व्हेल्ली खंय, पूण त्या वेळार दर्याक भरती आशिल्ल्यान कांय खिणा भितरूच दर्यांत येवपी व्हड ल्हारांनी गाडयेक सरळ दर्यांत ओडून व्हेली. या घडणुके उपरांत पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केली आणि ड्रायव्हराक अटकूय केलो. दर्यादेगेर गाडी व्हरपाक बंदी आसून लेगीत पर्यटक दिसपट्ट्यो गाडयो धांवडायतात. ताका लागून पुलिसांनी कडक पावलां उबारपाची सक्त गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर